जॉना प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पराचे उतार आमी तायच्या पुता जॉनाक पावले. ऊठ आनी निनेवेक त्या व्हडल्या शहराक वच आनी ताच्या निवास्यांच्या कोठेपणाची खबर मुजेशी पावल्या म्हूण तांकां परगट कर. जॉना भायर सरलो, पूण सर्वेस्परा मुकलो पळोवन वेचे खातीर तार्शीसाची वाट धरूंक ताणें सोदलें. तो जाफाक देंवोन गेलो आनी थंय ताका तार्शीसाक वेचे एक तारो मेळ्ळें. सर्वेस्परा मुकलो पळोवन वेचे खातीर आपले पयशे फारीक करून तांचे बराबर तार्शीसाक वचोंक तो तारवार चडलो. पूण सर्वेस्परान दर्यांत एक वादळ उठयलें आनी तुफान दर्यांत इतले व्हड जालें की तार फुटताशें दिसलें. तारवटी भियेले आनी जण एकल्यान आपआपल्या देवाक उलो मारलो आनी तारवाचो भार उणो करचे खातीर तांणी आपलो माल दर्यांत उडयलो. जॉना सकला देंवोन तारवाच्या तळांत गेल्लो आनी थंय आड पडून गाढ न्हिदेंत आसलो. तारवाच्या थांडेलान ताचेशी येवन म्हळें, तूं न्हिदोन आसाय तें कितें? उठ आनी तुज्या देवाक उलो मार. एकाद्या वेळार तो आमचो उगडास करीत आनी आमकां वांचयत. उपरांत तांणी एकामेकाक म्हळें, हें वायट आमचेर येवंक खारान कोण म्हूण पळोवंक सर्ती घालुया. देखून तांणी सर्ती घाल्यो आनी सर्त जॉनाचेर पडली. तेन्ना तांणी ताका म्हळें, सांग आमकां तुजो धंदो कितें? तूं खंय तावन आयलाय? तुजो गांव खंय? तूं खंयच्या लोकां मदलो? ताणें जाप दिली, हांव एक हेब्रेव आनी दर्यो आनी पृथ्वी रचलेल्या सर्वेस्पराचे सर्गींच्या देवाचे अराधन हांव करतां. तेन्ना तारवटी भियान कांपले आनी तांणी म्हळें, तुवें हें कित्याक केलें? तो सर्वेस्पराच्या हातांतलो सुटोवंक सोदतलो म्हूण तांकां कळीत आसलें, कित्याक ताणेंच तांकां तें सांगलें. तेन्ना तांणी म्हळें, दर्यो आमचे पासत थंड जावचे खातीर आमी तुका कितें करचें? कित्याक दर्यो चड आनी चड उसांबळ जातालो. ताणें जाप दिली, म्हाका धरा आनी दर्यांत उडया आनी दर्यो तुमचे पासत थंड जातलो. कित्याक म्हज्या गुन्यांवांक लागून तुमचेर हें व्हड तुफान आयलां म्हूण हांव जाणा. तडीक पावचे खातीर त्या मनशांनी आपले सगळे सक्तेन ताणलें, पूण तांच्यान कांयच करूंक जालें ना, कित्याक दर्यो चड आनी चड उसांबळ जायत आयलो. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्परा, ह्या मनशाक लागून आमकां मरोंक दिनाका आनी निरपराधी मनशाच्या रक्ताचे गुन्यांवकार आमकां करिनाका. कित्याक तुवें सर्वेस्परा तुका बरें दिसलें तशें केलां. उपरांत तांणी जॉनाक धरलो आनी ताका दर्यांत उडयलो आनी दर्याची उसांबळाय थांबली. हें पळोवन ते मनीस भियेले. तांणी सर्वेस्पराक एक यज्ञ भेटयलो आनी ताका आंगवण्यो केल्यो. सर्वेस्परान एक व्हड मासो धाडलो आनी त्या माश्यान जॉनाक गिळलो. जॉना 3 दीस आनी 3 राती त्या माश्याच्या पोटांत उरलो. सर्वेस्पर माश्या कडेन उलयलो आनी माश्यान जॉनाक वेळेर वंकलो. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक दीस शास्त्रा भितरलो एकलो उठोन जेजूची परीक्षा करच्या इराद्यान म्हणालो, मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका सवाल केलें, नियमशास्त्रांत कितें बरोवन आसा? तूं तें कशें समजताय? ताणें जाप दिवन म्हळें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन आनी सगळ्या तुज्या मनान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुजी जाप, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडतलोय. पूण तो आपले सवाल सामावून दाखोवचे खातीर जेजू लागीं म्हणालो, तर म्हजो पेलो म्हळ्यार कोण? जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एक मनीस जेरुसलेमांतावन एरिकोक देंवोन वेताना सोरांच्या हातांत सांपडलो. तांणी ताचे सगळे नागायले, ताका मारन घाय केले आनी अर्दो जीव करून ताका सोडून गेले.
अशें आसता एक यासाक तेच वाटेन देंवन वेतालो. ताका पळोवन तो वाटेचे दुसरे बगलेन चलताच रावलो. तेच परी एक लेवीत थंय पावलो आनी ताका पळोवन तोय दुसरे बगलेन चल्लो. शेकी ते वाटेन वेतालो एक सामारियाकार ताचे सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो. लागींसर ताच्या पांयांक तेल आनी वायन ओतून ताणें ते बांदले. उपरांत ताका आपल्या जानवराचेर बसोवन एक छत्राक व्हरून गेलो आनी थंय ताची जतन केली. दुसऱ्या दिसा छत्राच्या मालकाक रुपयाची 2 नाणी दिवन ताणें म्हणलें, हाची जतन घे आनी कितें सडीत तूं करसिताय ते फाटीं येताना हांव तुका फारीक करतां. ह्या तेगां भितर सोरांच्या हातांत सांपडलेल्या त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता. शास्त्र्यान झाप दिली. ताची दया केली तो. तवळ जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. देवाचें उतार हें.